पालकाचेर तियात्र हाडटलो जाल्यार जायत्यो अडचणी आनीक जायत्या वायट प्रसंगाक फुडो करून आमी बरी वाट करतात आनीक लोकांक खुशाल दवरपाचो प्रयत्न करतात आनीक असल्या वावरांत आमकां जायत्या जाणांचो आदार जाय आसता. ह्या खिणांत म्हज्या बरोबर एन इन्स्टिट्यूटाचो एन नागवेकर चेअरमॅन आसा. ताणें जायत्या तियात्रिस्टांक मुखार वचपाक संदी दिल्या. सदांच तो तेंको दिता आनीक मुखार वच आपण आसा बरोबर असलो मनीस आनीक ह्या वेळार तो आमकां हांगासर मेवला म्हणटच ताच्याच लागच्यान ह्या तियात्राचो मोग आमी आयकून घेवया. तियात्रीस म्हणल्यार म्हणटकच म्हाका भुरगेपणाची याद येता. ल्हान आसतना म्हाका तियात्र पळोवपाची खूब आवड आनी जसो जसो व्हडलो जायत ती म्हाजी आवड केन्नाच काबार जावंक ना. आनी जेन्ना हांव गल्फाक सावन येयलो तेन्ना तियात्र वॉज ऑन अ पर्टिक्युलर स्टेज and now the theatre has become commercial. But the truth is what? Theatrists are the brand ambassadors of Goa. Gujarat koisi Amitabh Bachchan is the brand ambassador of Gujarat. Calcutta koisi Shah Rukh Khan is the brand ambassador of Calcutta. And आमचे गोंयचे theatrists म्हणटात ते brand ambassador of Goa. ते सगळे युरोपाक वतात, गल्फाक वतात and they carry the message of Goa. They are the best people to promote Goa, to promote tourism and the past government and the present government कांयच तेंची व्हडलीशी दखल घेवंक ना. आमच्या तियात्रिस्टाक लिटल सपोर्टर मेळत फॉरेन कंट्रीक जेन्ना वेता तेन्ना दे वील ब्रिंग लॉट ऑफ ट्युरिजम, खूब ट्युरिजम ते गोंयांत हाडूं शकता. सर फुडें वता आसतना एकूच प्रश्न, तियात्रिस्टां वयर तुजी येवजण कशें कितें आसा? कितें तरी मनांत हाडलां? खंयचोय तियात्र जेन्ना म्हाज्या फुड्यान येतालें तर केन्नाच हांव ना म्हणना, कसलो हेल्प मागूं. आनीक हेच परी तुज्या काळजांत तुका तियात्रिस्टांची उर्बा वाडोवंक सदांच मन आसची आनी देवाची कृपा आसची. हांव तुका स्पेशली थँक्स म्हणटा कित्याक हांव प्रुडंट मिडियाचो प्रोग्राम सदांच पळयता आनी हो तूं प्रोग्राम करता इज अ व्हेरी वंडरफूल प्रोग्राम. ह्या प्रोग्रामांतल्यान सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. मागीर तो म्युजिशियन जावं, मागीर तो पड्डे ओडपी पासून मनीस जावं स्टेज सेटर जावं, खूब एक तियात्र घालपाक खूब तरेचे मनीस कितक्याकूय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आपणाक त्या प्रुडंट मिडियांतल्यान आपूण कितें करता दाखोवपाक. अदरवायज ओन्ली सिंगर ऑर एक्टर दिसची पडटा. बट दीस वर्क दॅट आर डुईंग इज अ वंडरफूल. तियात्र म्हटलें काय ना, डॉक्टर किरण केन्नाच फाटीं रावंक ना. ताच्या आंगान जी कला आसा ती ताणें लोकांचेर अशी शेवटिल्या की लोकांची काळजां चिकून घेतल्या. आमी जेन्ना थोडे व्हिडियो पळयतात तेन्ना डॉक्टर किरण एक हिरो कसो त्या माडाच्या कुशीन ते हिरोईन घेवन आलता दोलतना दिसता. तर ह्या तियात्रान तुजी कसली भुमिका? हांव एक आमचो हांव वन ऑफ द 3 सन्स जे बेजिकली आवयक आनी आमच्या भयणीक खूब त्रास करता. म्हणजे आमी जशें आजकाल आमी पळयता की जे चलयांचेर म्हणजे चलयो वायट किंवा फिमेल इज बॅड, चलयो वायट अशें करून आमी हें करतात, त्रास करतात चलयांक. तशेंच आमी 3 जाण भाव आसता, पाश्कॉल, आग्नेल आनी हांव. आमी 3 जाण लग्न जावन सुद्दां आमी ताका त्रास करतात. म्हणजे सगळीं कामां आमी करूंक लायतात ताका आनी घरचें सगळें काम करून सुद्दां ताका आमी हॅरेसूच करतात. सो दॅट्स अ नेगेटीव पार्ट. आनीक ही भुमिका करता आसतना तुवें फाटल्यो जायत्यो वेगवेगळ्यो भुमिका केल्यात, पूण ह्या भुमिकेचेर तूं तुज्या काळजांतल्यान खुशाल जो आसा? हय, ऑफकोर्स. कारण नेगेटीव रोल म्हणजे एक वायट रोल असो हांवें 2 हातूनच केल्लो. बेजिकली फिल्मान, पूण हातून थिएटर स्टेजीचेर माचयेर हांवें असो नेगेटीव रोल केन्ना करूं नाशिल्लो. एक रोल केल्लो तो रुपणे तियात्रान प्रिन्स जेकबा बरोबर, वेर आय वॉज द किलर. हांव ताजो मारेकार आसता. सो हातून तसोच, पूण मारेकार ना, नेगेटीव रोल आसा. देव बरें. हां, थँक्यू. ह्या तियात्रांतलो आनीक एक खोडेगांत वावुरपी जॉर्ज म्हजो गोटिस्ट. आनीक जेन्ना जेन्ना कोणाकूय गरज पडटा तसलोच मनीस आदाराक पावपी. ह्या तियात्रांत तुज्या भुमिके वयर आमच्या ऑडियन्साक हातूंत हांव मेन रोल म्हणजे बापायचो रोल करता. त्या एक पुताचो बापूय उपरांत चली जाता.
तिकल्या वयर हो तियात्र बसयलेलो आसा आनी खरें म्हणल्यार हो रोल म्हाका खूब आवडलो. हातूंत म्हाका एकूच सॉंग आसा आनी उपरांत रिसेसा उपरांत एक डुएट आसा, कांत आसा. हो कांत म्हाका भरपूर आवडटा. तो म्हणल्यार काजार जाल्यार वर्सां जालीं आसलो गाय आसात मोगाळ. आजून एकवटार आसा एकामेका कुरुकनाची गाय. आनी व्हडे मोगाताळे आयल्या हो एक कांतार म्हाका बरें दिसता. एक्टर पासून बरे आसात हितून रोल करपी. कॉपरेशन म्हणजे एकामेकां बरें आसा. सगळे एकवटान एकवटान वावुरतात हय. आनी हो तियात्र मुखार व्हरतात. जॉर्ज देव बरें करूं. थँक्यू. या तियात्रांतले आनीक एक वांगडी आंजेला म्हज्या सांगात आसा. आंजेला ह्या तियात्रान जी तूं भुमिका करता हाचेर हांव जाणा जावंक सोदतालो. ह्या तियात्रान जेनीच्या तियात्रान एक व्हडले सुनयेचो रोल करता. व्हडली सून आमी 3 जाण जावं आसता तातूंतलें हांव व्हडलें आनी म्हाजो मातशें रफ रोल मातशें म्हणजे आमी सासू मांयक कितें सांगलें म्हणटकूच तिचें आयकोनात आनी भाटांक बेसांक झगडीं करपाची तो. म्हाका हो रोल म्हजो एकदम लायक जाता आनी हो शो आनी चल्ल्या पुरो म्हणटालें पूण म्हजी आस भागोंक ना अशें करून. हय, तुका लायक जाता इतलेंच पासून कारण तुज्या सासमाय सांगाता तुका झगडोंक मेळटा. मेवता. हांगा मेवता. हय. ओके, थँक्यू. जावं सायबा, आतां आमकां मावणी येता. देणी तर आमच्या घरांत आसा. आमच्या सिमरान. डॅडा कोण रे? डॅड तुगे आंको अर्पण कोण नॉर्मल राहा जाल्यार चोय गो. तुगे आसलो म्हणटा गो बस कंडक्टर कोण ड्रायव्हर. रॉय, तो म्हाका अपमान करता आनी तूं ओगीच रावन आयकता. गोवानी कितें आनी तूं गे आगे सासूमाय बसान आसा ती. तो तुजो भाव जाल्यार कितें जालें? तो म्हाका अपमान करता आनी तूं ओगीच आसाय. डॉला म्हणटच ह्या तियात्रांतली तूं खंयची सून, दुसरी काय तिसरी? दुसरी सून. हय. आनीक तुजो कॅरेक्टर कसो कितें आसता? म्हजो कॅरेक्टर आमची तीग भावाची भयण आसतात तिकटे ताका वायट करता आमी तिगोय सुनो ताका बरी करना. घरान ताका बिलकूल लेकी ना. ताका आमी पयस करता. लागींच म्हणटलें घेयच ना आमी मारता बी. बरें दिसता रोल करून? हय, म्हजे हे प्रमाणे म्हाका खूब उमेद असलो रोल करपाक. पूण जायते फावटी असलोच रोल केला. देव बरें करूं. थँक्यू तुका. पुरा तुमच्या खबरो कोण कोणाची का तुका आम्ही सांगले आमचा बेडरूम साफ कर म्हणून तुका आमचा बेडरूम साफ केला मायचे लागीं खबरो मारता ते कोण साफ करतो आमचा बेडरूम सिमरा आम्ही तुका सगळ्यांनी मोचे मोचे पॉलिश करून दवरून ना किती हावूच ना त्या दिसांनी स्थितीत खुले असता पण ताली कॉलेजी कतून ते नवरो बघेन असतो आणि आपलाच लागून ताचे मन गोच्चे कामाक लागून दोन दिले पाहिजे किती होयता ते ताकाच खबर आसना. गॅबी चडसो जाणट्यांच्या भुमिकेक दिश्टी पडटा. बायल कलाकार कसो तो वावुरता तरी आसतना पालकाचेर एक वेगळी भुमिका करून लोकांक हांसयता, विनोदी भुमिका करून सिरियस भुमिकाय तो करता. म्हणटच हातूंत तूं कितें करता? हे शो हांव मामा रोल करता. माम जाता हांव परत एक फावट जाणट्याचो रोल. तरी पूण कितें जावं म्हाका कसलोय कॅरेक्टर करपाक चड आवडटा. तो कसलोय आसूं मागीर तो तोकूच घेवन हांव करता. हय, दिसता टीव्हीचेर वडे शेवणे. देव बरें. देव बरें. सॉलिड हा तुमगे होबरो म्हाका लायक जालो पूण हेच तुगे ते भुरगे आहाय ते पूत मातशें पूण तें गिन्या ना गो मातशें पूण तेंका मनीस म्हणा. हांव हे तोळ वाडलो माम आसतना कितें म्हणल्यार पयलीं आपूण काजा जावन खुशी चलय कळ्ळें तुका. मातशें पूण हॉलिडेपणां दिताय गेले बायलां घेवन गेले भोंवपाक आनी भयणी आहा ती कितें म्हणल्यार घरांत तूं सगळें काम करता भोंग दिसता पूण भायर तुवें भिवपा गरज ना. हांव आसतना तुगे माम आसतो भिनाका हांव काजा जायन तुका आदार करपाक मामी हाडटलो. ह्या तियात्रांतली एक सून म्हज्या सांगाताक आसा आनीक दुसरी धूव. तर दोगांचे विचार हांव तुमच्या मुखार हाडटा. ह्या तियात्रांत जी तुमी भुमिका करता तांचेर तुमचें मत कितें? तुमकां कितें दिसता हे जे रोल तुमकां दिल्यात ते सारके तुमकां फिट आसात? होय परफेक्ट. तो रोल केल्या उपरांत तुजे अनुभव? म्हाका लायक म्हाका आवडला. आनी तुका?
म्हाका सारको आवडला. म्हाका जायते लोकांनी एप्रिशिएट केला आनी हिंगा पळय तियात्र जाल तेका म्हाका अवॉर्डू मेळ्ळा आनी हांव व्हेरी हॅपी आहा म्हगे रोलाचे आनी सगळे लोकांनी म्हाका एप्रिशिएट केला खरें हो रोल तुवें एकदम बरो कोत म्हूण. सो ऑडियन्सागे सपोर्टाचे मागसात हांवें खरें जिकिलेंच मो अवॉर्ड. म्हणटच ह्या फुडें तुमी अशीच तियात्र नाचत रावतली. ऑफकोर्स म्हाका जाल्यार सारकें लायक आहा. व्हड यशान आता. हांव पळय एक सुनेचा म्हाका तुमी सगळीं आसा. म्हाका तूं आसा. म्हाका म्हजो डॅडी आसा. हो म्हजो मामा आसा. ते एक भाव आनी ते एक भयणी आसा. तूं म्हज्या एग्जामीचें टेन्शन घेनाका. हांव म्हजें दिसा रातचें करतलें. मोशे बरोबर आग्नेल लोबो आसा. हातूंत तूं एक भावाची दुसऱ्या भावाची भुमिका करता. हे भुमिके वयर तूं आमकां कांय सांगचो ना? हो रोल म्हणजे सारको वांटून गेला आमकां. म्हणजे जेन्ना आमी काजार जातूच आमच्या बायले घरा भितर सोदता म्हणल्यार चड तुमी जाणाच म्हणजे घोव आसता ते फकत माझ्या बायलेच आयकता आनी आमच्या बायबलाचें लेगून आसा काजार जालो म्हणटूच तूं बायलेचो मायचो आनी उरोना. ते भाशेन मागीर आमी काजार जाले म्हणटूच आमी आमच्या भयणीक त्रास दिवप आनी एका जाग्याक घराक लागून वांट्याक लागून आनी ते भाशेन म्हाका एक फावटी रोल बरयलो आसा. तर हो तुका रोल करूंक आवडटा आसतलो. हय आवडटा. तुज्या विचाराक देव बरें करूं. या थँक्यू. सारकें तुजें घरांत डॅडी ना म्हणून हांचे सारलो. होय हांव जुले डॅडी तुले म्हाका तुजे चुरचुरे दिसता. होय काय बरें तूं तुज्या घरांत सूख भोगतालें. तुका जाय ते वस्तू तुजे शिकवताल्यो पूण ह्या घरांत तुका तुजेंच काम करचें पडटा. म्हज्या बरोबर कॉन्सेप्शन आसा. ह्या तियात्रांत तो आपलें कांतार सादर करता म्हणटच त्या कातरा उद्देशी तो ऑडियन्सांक कितें सांगूंक सोदता तें आमी आयकुया. ह्या म्हज्या जिवितान एक वादळ आयलेलें तें हांवें लोकांक कांतारांतल्यान सोबूत करून दिलां आनी त्या कांतारांतल्यान हांवें तें जितलें म्हज्या जिवितान त्या वादळान आहलेलें तितलें हांवें त्या कांतारांत कांतून म्हज्याच हातांनी बरोवन तें हांवें म्हज्याच तोंडान म्हणून लोकां मुखार मांडून दिलां. अर्थेन्स शेकी तुका एक दुसऱ्याच बेसांत हांव भेटलो. ह्या तियात्राचो जायतो भार तुवें तुज्या भुजांचेर खेळयला, हातांचेर खेळयला आनी वोंटांचेर खेळयला. वोंटांचेर म्हणटच तुवें एक बरी भुमिका करून बरी कांतारां म्हणून हो तियात्र नेटयला. ह्या वावरांत तूं खरेंच खुशाल आसा? आयज सुमार 40 वर्सां म्हाका ह्या पालकार जाली आनी जितले तियात्रान हांव न्हेसलां कोणायचोय तो तियात्र जावं हांव सदांच चिंतता हो तियात्र म्हजो आमचो तियात्र म्हणून हांव होच भार घेवन एक तोकोस घेवन हांव ह्या तियात्रान भाग घेता आनी म्हजी पार्ट जावं म्हजी कांतारां हांव सदांच बाय हार्ट करूनच हांव पालकार येता आनी जरी तर म्हाका दिसता हांव सारको नोको तरी पूण हांव म्हजो तियात्राचो भाग येवच्या आदीं हांव परत ती स्क्रिप्ट वाचतां कारण म्हाका स्टेजीर कांयच मिस्टेक केलेली नाका. आनी हेच पासत हांवें जेनीक जेन्ना हो आदार दिवंक हांव फुडें सरलो कारण जायते तेंपान ते बाबडे आयलां म्हाका जाय आसलें हो तियात्र ताचो बरे भाशेन चल्लोलो आनी सगळ्यांनी ताका कॉपरेशन दिवन तो सहकार दिवन हो तियात्र चलयलोलो कारण लोकांक आतां तेच तियात्रीस्ट जाय पडटा तेच कांतोरिस्ट तेच कॉमेडियन तेच कांतोरिस्ट म्हणटच हे तियात्रान तांकां जाय तसले तियात्रीस्ट नासलेले ते व्हडले म्हणटात तसले कोण नासले ते पासत लोक मातसो थोडो जालो पूण सगळे लोकांनी तिका आयज पर्यंत हो तियात्र जाल्ले तेन्ना आयज पर्यंत सदांच तिका येवन परबीन दिल्यात जेणी तुजो तियात्र एकदम बरो म्हूण हीच खुशालकाय आमकां. हय ऑर्थेन्स तुज्या सांगाताक जायतो हांवूय न्हेसलां आनीक हो वावर असोच फुडें व्हरूंक मागता कारण आयज नवे कलाकार येतात तांकां खंय तरी संदी मेळोंक जाय आनी तांचोय वावर लोकांनी मानून घेवंक जाय. माणकामती कार्यावळींत तुमी ही कार्यावळ बरे भाशेन पयली जेनीचो वावर तुमी बरे भाशेन पयलो ते पासत सगळ्यांक तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं.